तेन्नाचो लोटले म्हळ्यार आताचो नुव्याचो आदलो आमदार ॲडव्होकेट राधाराव ग्रासियसान वेंचणूक हारल्या उपरांत परत आदोगाशीत लक्ष घाले. आता पिराय जाल्या. लोकांचे प्रश्न घेवन पयलीं सारके झगडप आता खंय शक्य जायना. Essentially, हांव मुगे आतां सद्या advocacy कोता. I have my office, I have my practice, but I am also reducing my practice because now mostly I am into writing. I write some essays, books, short stories, all that I do. So I am now relaxing, you can say. Social service म्हटली मुगे पयलेसान ते activism is natural. आमची पॉलिटिक्स वचपाचें तशें कांय ना तें. From my college days, मागीर पब्लीक इश्यू आसल्यार वचून थिंग आवाज करपाचो, दॅट इज माय नॅचरल एटिट्यूड. आज पयले भाशेन एनर्जी ना. आय एम 70 नाव, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी एज एक्टिवली इन्वॉल्वड. पयलो तो UGD पक्षाचे टिकेटीचेर वेचून आयिल्लो. आता तो पक्ष गोंयांत उरिल्लो ना. आता लोकसभेक इंडिया अलायन्साच्या कॅप्टन विर्याताक खंय तेंको. पयलीं आमगे पार्टी आसलो न्ही UGDP, तेन्ना हांव आमगे पार्टी घेवन कॅम्पेन करतालो. रायट नाव म्हाका कंपल्शन ना इलेक्शनरींग कोचें, अशें म्हणून कांय गरज ना. बट एज अ सिटीजन आय वील बी कास्टिंग माय वोट. एंड म्हाका पर्सनली दिसता की you see, Poilo, if you know me, all those who know me in Goa will see that I have always opposed those in power, whether it's Congress or whosoever, because things were going wrong. And with the BJP coming to power, things are not going right either. They are going equally wrong or even worse. So I will oppose the BJP. Now, I would, or I may support Viriatu because, you see, I met him once. He is a man who joined the Indian Armed Forces. And I would think Goans should consider voting such a person. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज.